दोट्टी नागरिकत्वाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर गोंय सरकार कामाक लागला। बरोच तेंप तापिल्लो हो विशय घेवन मुख्यमंत्री पर्रीकार 29 ऑक्टोबराक केंद्रीय गृहमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्र्याक मेळटलो। लोकसभा वेंचणूक प्रचारांत दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय सोडोवपाचें आश्वासन बीजेपीन दिल्लें। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नागरिकत्व कायद्यांत कांय बदल करून हो विशय तडीक लागतलो अशी गोंयच्या फुडाऱ्यांक आस्त आसा। दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री दिल्ली वचपाचो आसा। 29 ऑक्टोबराक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग आनी विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराजाक मेळटलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान प्रुडंटाक सांगलें। केंद्रीय मंत्र्यांकडे भासाभास करून गोंयाक दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्या लोकांचो विशय सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री यत्न करतलो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण हो विशय सोडोवपा खातीर केंद्र सरकार नागरिकत्व कायद्यांत बदल करूंक शकता। खंयच्याय हेर देशाचे कायदे भारतांत लागू पडपाक जायना म्हूण कांय दुरुस्त्यो जातल्यो। दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय सोडोवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान आनी बीजेपीन लोकसभा वेंचणुके वेळार दिल्ले। गोंयांत 2 आमदारां सयत कितलेशेच लोकांकडे दोट्टी नागरिकत्व आसा अशे आरोप जातात आनी कांय जाणांचेर केशीय घातल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंय सरकार जिल्लो पंचायतींक कांयच अधिकार दिना म्हूण सरकाराचो निशेध करपा खातीर आरडीएच्या ऑडिट अहवालाचेर सय करपाक दक्षिण गोंय जिल्लो अध्यक्ष जिल्लो पंचायत अध्यक्षान न्हयकार दिला। फाटलीं 5 वर्सां मागणी करूनय सरकारान जिल्लो पंचायतीचे अधिकार वाडोवंक नात अशें जिल्लो पंचायत अध्यक्ष नेली रॉड्रिग्स म्हणटा। जिल्लो पंचायत अध्यक्षान सय केली ना जाल्यार आरडीएक पयशे मेळपाक त्रास जावं येता। गोंय सरकार जिल्लो पंचायतीक कांयच अधिकार दिना म्हण जिल्लो पंचायत वांगडी बरेच चाळवल्यात। आरडीएच्या ऑडिट अहवालाचेर सय करपाक न्हयकार दिवन सरकाराचो निशेध केला। We have taken a body resolution that if powers are not devolved to us, we will unitedly not sign that audit report because it is very unethical that we are made to sign the audit report without knowing the usage of the spending of the funds. Crores of rupees the RDA is getting every year. How the money is spent, where it is spent, for whom it is spent, under whose direction it is spent. I, being the chairperson of the RDA, I am not taken into confidence or neither am I consulted. जिल्लो पंचायतीची मुजत सोंपपाक आता 3-4 महिनेच उरल्यात। सरकारान आता तरी 3-4 कोटी दिवचे अशी मागणी नेली रॉड्रिग्सान केल्या। As a last parting gift, at least I have sent so many letters. You give us some, at least 3-4 crores, because you have not devolved the powers. You have not done anything in your tenure. Because I know this CM, I had good faith in him. In my earlier tenure, when I was the chairperson in my first tenure, whatever I wanted and placed, CM was doing. But I cannot understand now why he is not delaying it so much that it has come to such a delay that now giving is of no use. Or still, as a last saving grace, if he can give us something and resolve this issue, at least I will consider signing it. Otherwise, I am not ready to sign it. जिल्लो पंचायत अध्यक्षान ऑडिट अहवालाचेर सय केली ना जाल्यार ऑडिटाक त्रास जावं येता। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेवया एक विराम।